आई देवा, सांजचो टायम जाला, भूक लागल्या सारकी. आता कितें म्हणून करूं. हांव ल्हान आसलें न्हू तेन्ना म्हाजी मम्मी म्हाका रव्याची भाकर दिताली. तर चला आयज तीच आमी करुया. ही भाकर करपाक लागून हांवें हांगासर रवो घेतला आनी थोडेशें खोबरें घेतल्या. आता ह्या रव्यान आमकां हे खोबरें घालपाक जाय. सगळें खोबरें घालपाक जाय हां. रव्याची भाकर हांव 2 मनशां खातीर करता. इल्लीशी म्हणजे 1 टेबल स्पून हांगासर हांव साकर घालता. ताच्या उपरांत हांव हांगासर इल्लेसो हळदीचो पावडर घालता. हांव हांगासर आतां इल्लेशें मीठ घालता. हे सगळें आसा पळय तें आमकां आतां मिक्स करपाक जाय. पूण तेच्या पयलीं हांव इल्लें इल्लें करून ह्या रव्यान इल्लें इल्लें करून उदक घालतलें आनी हातानूच हांव हें मातशें मिक्स करतलें. तुमकां जर दिसता की रवो दाट आसा जाल्यार इल्लें इल्लें करून तुमी उदक घाला. ह्या रव्याच्या भाकरीक कलर येवपाक जाय म्हणून हांवें हांगासर हळदी पावडर घातला. ही भाकर मातशी फुलपाक जाय म्हूण हांवें बेकिंग सोडा घातला. ताच्या उपरांत हांव हांगासर एक बारीक चिरलेली मिरसांग आनी कोथमीर घेता. ह्यो सगळ्यो वस्तू आमकां आतां बऱ्या तरेन मिक्स करपाक जाय. सायडीकूच हांवें गॅसीचेर कायल दवरलेली गरम करपाक. कायल गरम जातकूच ह्या कायलीचेर इल्लें इल्लें करून ही भाकर आमकां थापपाक जायी. आनी ताच्या उपरांत इल्लें इल्लें करून तुमी हें तेल घालात. मातशी फ्राय केली काय तुमी पळोवंक शकता की तुमची रव्याची भाकर रेडी आसा. दोनाय सायडीन ही रव्याची भाकर भाजून घेयात. आनी तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो तर आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात हां.